जर तर आमी ते मिसाव देवान दिल्लें परिपूर्ण करिनाव. आतां तुमी एक सवाल विचारूंक पुरो म्हजे लागीं, फादर कसलें तें मिसाव आमचें, कसलें मिसाव देवान आमकां दिलां? ती ह्या संवसारांत कित्याक म्हाका तृप्ती मेळना, संतोष कित्याक मेळना? आमी जावंक जाय जेजूचे एम्बेसेडर्स ह्या संवसारांत. जेजू बाळकातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्याक देवान एक मिसाव दिला. आनी हे मिसाव आमीच तें परिपूर्ण करूंक जाय. तुजें मिसाव म्हज्यान परिपूर्ण करूंक जायना, म्हजें मिसाव तुमच्यान परिपूर्ण करूंक जायना. जर तर आमी तें मिसाव देवान दिल्लें परिपूर्ण करिनाव, तें परिपूर्ण जायनासतनाच उरता. कित्याक देवान आमकां शाती दिल्या, गिन्यान दिलां, तालंतां दिल्यांत, वेळ दिला आनी हें मिसाव आमच्या हातीन दिलां. आतां तुमी एक सवाल विचारूंक पुरो म्हजे लागीं, फादर कसलें तें मिसाव आमचें, कसलें मिसाव देवान आमकां दिलां? थोड्यांक तोटांत काम करचें दिलां जावं की पुरो, आनी थोड्यांक कुजनांत काम करचें दिलां जावं पुरो. मॅनेजर, नर्स, धाकटेर, इंजिनियर आनी कसलीं कामां आमच्या हातीन दिल्यांत मिसाव, तें आमी परिपूर्ण करूंक जाय. आयचो हिरो आमचो सांत आंद्रे, पळया ताका, तो कितें करतालो? मासली पागतालो. पेद्रूचो भाव, ताका कुटम आशिल्लें, भुरगीं आशिल्लीं जावं की पुरो, आमी नेनाव. सदांच्या मिसावान तो मग्न जावन आसलो, काम करतालो, पूण त्या मिसावाच्या भितर ताका एक मिसाव आसा म्हूण बगताले केदाळे. त्या मिसावाच्या भितर आनी एक मिसाव देवान ताका दिता आशिल्लें म्हूण ताका बगताले. आनी तो कितें करतालो? ताचें मिसाव सदांचें काबार जातस जुवांव बाप्तिस्ताक मेळोंक येतालो जॉर्दान न्हंयच्या तडीर. आनी थंयसर वचोन मेळोन कितें केलें ताणें? ताचो शीश जालो. पूण जाल्यारय ताच्या जिवितांत एक तृप्ती नातिल्ली. तो कितें सोदून आसलो. म्हाका भावनो, आमी सगळी कितें आमच्या जिवितांत सोदून आसाव. पळया, आमकां कितलेंय आमी काम केल्यार, कितलीशी ग्रेस्तकाय आमी जोडल्यार, कितलीं दुबळीं आसल्यार, कितलीं फामाद आसल्यार, आमचे थंय कसली एक ओडणी आसा ती आमकां तृप्ती करूंक ह्या संवसारांत जाता गी ना गी म्हणलो तो एक अनुभव आमकां बगता. कित्याक थंयसर देव आमच्या काळजांत आनी एक मिसाव दिवनूच आसा. कसलें तें मिसाव? आतां एक दीस जेजू जॉर्दान न्हंयच्या तडीर गेलो आनी थंयसर पावता आसतना जुवांव बाप्तिस्तान बोट जोखून ताका सांगलें, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. तवळ आंद्रे ताचो शीश थंयसर आशिल्लो आनी ताचे बराबर जुवांवूय आशिल्लो, जाकोबाचो भाव. फाटी मुखार पळयनासतना ते दोगूय जण जेजूच्या फाटल्यान गेले. कित्याक तांच्या थंय कसली अतृप्ती आशिल्ली, ती तृप्ती काय जोडचे खातीर तांकां कसलें आपोवणें आसा म्हूण बगले. ते गेले आनी जेजू फाटीं पळोवन विचारी, कितें सोदतात तुमी? कितें जाय तुमकां? तांणी जबाब दिली, सोम्या तूं खंय रावताय? खंय रावताय? जेजून तांकां जबाब दिली, येया आनी पळया. जेजून सांगोना हांव नासरेतांत आसा, कापारनांव तवळ येता म्हूण सांगोना, येया आनी पळया म्हणलो. दोगी जण गेले, ताचे संगी रावले आनी तांकां पळयलें, फाटीं आयले. संपूर्ण बदलावन घडली तांच्या जिवितांत. जुवांव आनी आंद्रे तांचे मदें कसली एक चिंतना आशार पाशार जाली. आनी अशें आयच्या वांजेलांत आमी वाचता, थंयसर ते सदांच्या जिवितांत मग्न जावन आशिल्ले. पळय, हांवें सांगिल्लें सदांच्या जिवितांत आमी मग्न जावन आसाव. आनी जेजू आयलो आनी तांकां आपयलें, पेद्रू, आंद्रे, म्हज्या फाटल्यान येया. त्या दाळ ते जाळ घालताले मात्र, जाळ दर्याक उडयताले मात्र.
आनी ताणें कितें केलें, जाळ ओडूंकय ना, तातूंत आसली मासली तांणी रास करूंकय ना, जाळी सोडलें, मस्वो सोडलो आनी जेजू फाटल्यान गेले. तशेंच घडलें जेबेदेवाच्या पुतांक जुवांक आनी जाकोबाक. तांणी इल्लेशें चडशें केलें. कसलें तें? जेजून आपयलें, तांणी मस्वो सोडलो, जाळ सोडलें आनी तांच्या बापायकी सोडलें आनी जेजू फाटल्यान गेले. तांच्या मिसांवाच्या भितर आनी एक मिसांव, तृप्तिकायेचें मिसांव तांकां लाभलें. मोगाळ बाबू म्हणून आमी सदांच्या जिवितांत आमी तें सोदून काडूंक जाय. कितें म्हाका तृप्ती ह्या संवसारांत, कित्याक म्हाका तृप्ती मेळना, संतोश कित्याक मेळना, म्हज्या जिवितांत तो आनंद कित्याक ना म्हणलें सवाल उदेत आसतना जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण घडोवनूच आसा. बरें कुटुंब, भुरगीं सगळीं परगांवाक पावल्यांत, ह्या गांवांत बरें काम करतात, म्हजे लागीं बरें काम आसा, पूण कसली लेगीत अतृप्तिकाय म्हज्या काळजांत आसा. सांत आगोस्तिनान सांगिल्ले प्रमाणे आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस ओ लॉर्ड अंटील दे रेस्ट इन दी. आमची काळजां सडपडन आसात सोम्या, ती तूं जे थंय विशेव घेता म्हणसर ती सडपडन आसात, थंय तृप्तिकाय ना. आमी पळयता मिसांवा भितर मिसांव आंद्रे आपोस्तलाच्या जिवितांत कशें घडलें. जेजूक भेटिल्लो तो आयलो आनी पेद्रूक म्हणूंक लागलो, आमी मेस्सायाक मेळ्ळे हांव. एक बरी खबर. आनी पेद्रूक ताणें आपोवन हाडलें जेजूक मेळोंक आनी जेजून ताका एक मिसांव दिलें. उपरांत अरण्यांत 5,000 लोकांक उंड्या जेवणाचें तें जेवण दिल्ल्या वेळार जेजून आपोस्तलांक सांगलें, तुमीच ताका खावंक जेवंक दिया. त्या दाळा सगळे आपोस्तल सडपडले, आमी आतां कितें करचें, ह्या अरण्यांत कशें जेवण दिवचें. आंद्रू गेलो, जावंक पुरो तो सळावळीचो मनीस. ताका एक ल्हानसो चरको भुरगो भेटलो, ताच्या हातांत 5 उंडे 2 मसल्यो हाडल्यो. ताकाय ताणें जेजू लागीं हाडलें. जावंक पुरो ताणें सांगलें, सोम्या आमचे कडेन कांय ना, 5 उंडे 2 मसल्यो मात्र आसात, आतां तूं कितें करूंक शकताय तें कर. जेजून अजाप घडलें. 5,000 दादले, ताच्या सांगाता तांच्यो स्त्रियो आनी भुरगीं, कांय जावंक पुरो 10,000 लोकांक तें उंड्या जेवणाचें तें जेवण वाडलें जेजून. कारण प्रेरण दिल्लें आंद्रून. आनी उपरांत जेजू जेरुसलेमांत आसतना 2 जाण ग्रेक जेजू लागीं उलोवंक आशेताले. ते खंयसर आयले, आंद्रू लागीं आयले. ताची सळावळ लोकां लागीं इतली बरी आशिल्ली की आंद्रू लागीं आयले, आमकां जेजू लागीं उलोवंक जाय. ताणें त्या दोगांक जेजू सर्चीन आपोवन हाडलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत उडास दवरा. मिसांवां भितर एक मिसांव जेजू आमच्या हातीन दिता आनी हें मिसांव जावन आसा हेरांक जेजू सर्चेन आपोवन हाडचें, हेरांक प्रेरीत करून जेजूचो सांगात दिवचो. तुमकां एक गजाल सांगता, हें कशें करयत म्हूण तुमचें एक सवाल जावंक पुरो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव मग्न जावन आसतना, काम करनासतना, ऑफिसांत आसतना, म्हज्या वावरांत हांव म्हजो वावर करनासतना हें कशें घडचें फादर म्हूण विचारल्यार तुमकां एक गणीत हांव दाखोवन दितां. 16 वर्सां आदीं हांव मिरा रोड आसुल्लो बिगार जावन. व्हडली फिरगज. सांजेच्या मिसाक हर एका दिसा आयतारा बरी लोक येतालो आनी ऑफिसांत आसतना केदाळे लोक येवनूच आसलो. एक दीस हांव ऑफिसांत बसून आसतना थंयसर एक दादलो, एक स्त्री आनी ताची 2 भुरगीं आयलीं म्हाका मेळोंक. तांकां पयले फावटी पळोवचें हांवें. ती राखून आसलीं भायर. म्हज्या ऑफिसांत आशिल्ल्यांक भायर धाडन तांकां हांवें भितर आपयलें. भितर आपयतस तांणी तांचीं नांवां सांगलीं म्हाका. हांवें विचारलें खंय तावन. तांणी म्हळें आमी मिरा रोड तावणूच. तांचीं नांवां आयकत आसतना कळ्ळें ती आमची क्रिस्तांव न्हय, ती दुसऱ्या धर्माची. आनी तो दादलो म्हणलो, फादर आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय, त्या देखून आमी आयल्या. हांवें चिंतलें तांकां कांय लेटर जाय कोण ना, रेकमेंडेशन जाय कोण ना, पूण तें कांयच ना. आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय. हांवें विचारलें, क्रिस्तांव जावंक तुमी केदोळा निचेव घेतलो, कशें तुमकां हें प्रेरण मेळ्ळें. हें ल्हानशी काणी ताणें सांगली. 3 वर्सां आदीं आमी मिरा रोड आयल्या फादर. आनी आमी आमचें घर काण गेलें आनी आमच्या घरा देगेर क्रिस्तांवचें एक कुटुंब आशिल्लें.
अपुरबायेचें कुटुंब देव बिरांतीचें कुटुंब हर एका गरजांक ती आमकां पावली. गेल्या त्या वर्सा म्हजी बायल पिडेन पडिल्ल्या वेळार ती आस्पत्रेंत येवन रावली. आमकां हर एका रितीन तांणी कुमक केली. तितले मात्र न्ही, तांच्या घरांत मागणे रजार सुकल्ले ना. हें आयकोन आमकां एक प्रेरण मेळ्ळें. थोडे फावटी आमी तांच्या घरा वयताले हांव तांचे मागणे आयकोंक, बायबल वाचचो आयकोंक, आनी निमाणें आमी निचेव घेतलो आमकांय बायबल वाचूंक जाय म्हणून. आनी आतां आमकां प्रेरण मेळ्ळां, आमकां आतां आशा आसा क्रिस्तांव जावंक. आनी तांकां हांवें सांगलें तुमकां थोडो वेळ लागतलो, थोडे तुमी शिकोवंक आसा, दोतोन शिकोवंक आसा, एक कोर्स करूंक आसा, एक आफिदावीत करूंक आसा. आनी ताच्या उपरांत 1.5 वर्सां उपरांत तांकां हांवें आमच्याच फिरगजेन बाप्तिस्म दिलो. पळया मगाळ भाव भयणीनो, मिसांवा भितर मिसांव म्हूण सांगल्यार कसलें, आमी हेरांक प्रेरण दिवचें, हेरांच्या जिवितांत उजवाड फांकोवचो, हेरांक बरें सांगून आमच्या जिविताच्या देखी मुखांतर आमी तांकां क्रिस्त थंय व्हरचें. हेंच आंद्रेन केलें. आज आमकां एक विशेश तरान ताच्या जिविता मुखांतर एक प्रेरण मेळटा. आमी जावंक जाय जेजूचे एम्बेसडर्स ह्या संवसारांत. आमी आमचें काम करनासतना मगाळ भाव भयणीनो, आमचे बोवारी जायतीं आसात. मिसाक वसनान जावंक पुरो, इगर्ज साक्रामेंताक वसनान जावंक पुरो, या पाळिनान जावंक पुरो, पूण आमच्या बऱ्या जिणयेच्या उदाहरणाकाल एक बरी देख दिवन आमी तांकां प्रेरण दिवचो आमचो फायदो. सांत पावलान सांगिल्ले प्रमाणे आमी देवाचेर पातयेता, आमी जेजूचेर पातयेता. जेजू जिवन जाला आमी वळखता. आमकां साल्वासांव मेळना, आमी भिवची गरज ना. थोडीं पातकां करता, कुमसार जाता, आमकां साल्वासांव मेळोन जाला. आमी जर तर ह्या संवसारांत आसाव आमचे खातीरच न्हय, आमी ह्या संवसारांत आसाव दुसऱ्यां खातीर. आमी ह्या संवसारांत आसाव दुसऱ्यांक जेजू सरशीन आपोवन हाडोवंक. हो जावन आसा आमचो फायदो. हें जावन आसा आमचें मिसांव. तेंच मिसांव आंद्रेन तें ताच्या जिवितांत पूर्ण केलें. कसो मरण पावलो मगाळ भाव भयणीनो, मिसांव कामांत मिसांव काम करनासतना पात्रोस म्हणल्या त्या द्वीपांत ताका मार्तीर मारलो. कसो मार्तीर मारलो ताका? इंग्लीश एक अक्षर आसा एक्स, असल्या एक्स आकाराच्या कुर्सार ताका मारन 38 वरां तो वळवळ्ळो. जाल्यार बावार्थ सांडिनासतना जेजू खातीर ताचो आत्मो ताणें अर्पिलो. मिसांवा भितर मिसांव पूर्ण केल्लो सांत आंद्रे आज आमकां एक व्हडलें प्रेरण दिता. मागीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मगाळ भाव भयणीनो आमकां फावो करूंक तोच स्पिरीट. आमी व्हड व्हड कामां करीत जाय म्हणून ना, आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी आमचें काम करनासतना हेरांक आमी एक बरी देख दिवची, एक बरें प्रेरण दिवचें. एक बरी देख आनी बरें प्रेरण दिवन मोगान आमी जाता तितलें प्रयत्न करून आमच्या भावा भयणीक आमी जेजू सरशीन आपोवन हाडचें. आनी हेंत जावन दी आमचें मिसांव.